कार्यकर्ते पार्टीचे सिंबल घेऊन घराघर वचपाचें काम चालू आसा. पार्टीचे वेगवेगळे स्टेट लेवल नेते जे आसात ते डोर टू डोर कॅम्पेनिंग आसत, बारीक बारीक मिटिंग्स आसत, पर्सन जे की वोटर आसा तांकां मेळप आसा ते चालू आसा. येणाऱ्या 28 तारखे नंतर गोंया भितर आमचे वेगवेगळे राष्ट्रीय नेते येवपाचे आसात आणि तेंच्यो वेगवेगळ्या भागा भितर सभाचें आयोजन आमी करपाचें आसा. आनी हे सगळें करता आसतना इलेक्शन कमिशनान ज्यो आमकां गायडलायन्स घालून दिल्ल्यो आसा कोविडाच्यो SOP तेचे पूर्णपणे पालन करून आमी ह्या सगळ्या सभांचे गोंयभर आयोजन करपाचें आसात. आमचे प्रायम मिनिस्टरूय गोंयांत येवपाचे आसात. आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी गोंयांत येवपाचे आसात. आमचे होम मिनिस्टर अमित शाहजी गोंयांत येवपाचे आसात. आमचे मिनिस्टर नितीनजी गडकरी आसत, स्मृतीजी इराणी आसत, हे सगळे केंद्रांतले नेते गोंया भितर येवपाचे आसात. आमचे जे प्रभारी आसात देवेंद्र फडणवीस आसात, CT रवीजी आसात, जी किशन रेड्डीजी आसात किंवा दर्शना जरदोशी आसात, हे सगळेच नेते गोंयभर बारीक बारीक सभा भितर पार्टिसिपेट जातले. आणि ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आमकां दिसता आमी वेगवेगळे गोष्टी जे आसा कारण आमच्या मॅनिफेस्टोचें काम पूर्णपणे कंप्लीट जाल्लें आसा आनी ताका लागून फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवारी ते मॅनिफेस्टो रिलीजूय आमी करपाचें आसा. आनी एकंदर ह्या सगळ्या हातूंतल्यान ज्या तरेचो रिस्पॉन्स, ज्या तरेचें सहकार्य, डोर टू डोर कॅम्पेन आसत, बारीक बारीक मिटिंग्स आसत, हाच्या बद्दल जो रिस्पॉन्स आमकां ओवरऑल गोंयभर मेळटा हातूंतल्यान म्हाका पूर्ण खात्री आसा 2022 निवडणुके भितर भारतीय जनता पार्टी गोंयची जनता पूर्णपणे बहुमत दितली आणि परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचे 2022 भितर पूर्ण बहुमताचे सरकार गोंया भितर जातले. ह्या वेळाचेर आमी 40 मतदारसंघा भितर निवडणूक लढयतात ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. आनी तांकां निर्णय घेतलो कारण ते दयानंद सोपटे आनी सुभाष शिरोडकर हे दोगूय जाण भारतीय जनता पार्टीन काँग्रेस पार्टीचो राजिनामो दिलो आनी भारतीय जनता पार्टीन ते जॉयन जाले. आता हे जॉयन जाल्या नंतर बाय इलेक्शन जाले आनी बाय इलेक्शन परत एकदा हे दोगूय जाण त्या भागा भितर निवडून आयले. आनी तिकिटीचो जो विशय आसा हो लोकल नेतृत्व ठरयना हे तांकांय खबर आसा कारण ते पार्टीचे अध्यक्ष आशिल्ले, ते मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी त्या वेळार जो निर्णय जो आसा तो केंद्राक घेतलो वता आनी ते करता आसतना विनेबिलिटी ही एक क्रायटेरिया आसता. ह्या क्रायटेरियाच्या माध्यमांतल्यान दयानंद सोपटे हांकां तिकीट दिली गेली, तिकीट डिक्लेअर केली. पण म्हाका दिसता की लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांच्यानी जो निर्णय घेतला तो दुर्दैवी निर्णय आसा. केवळ आमदारकी मेळप किंवा तिकीट मेळप म्हणजेच पार्टीचें काम हें अत्यंत चुकीचें आसा. कारण एक आमी चुकीचो संदेश सगळ्या कार्यकर्त्यांक दितात. एखाद्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक जर ही गोश्ट केल्ली आसत जाल्यार आमी ताका विचारतात. पण तेंचो एक मान, तेंचो सन्मान राखपाक लागून भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्रीय नेतृत्वान ताका पूर्णपणे दिल्लीक आपोवन व्हेले, ताचे कडेन उलयले, 2 वेळार ते गेले. आनी ताका लागून हे सगळे करतकच सुद्दां तेंच्यांनी जो निर्णय घेतिल्लो आसा तो म्हाका दिसता अत्यंत दुर्दैवी आसा. असो निर्णय घेवप चुकीचो आसा.